प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर, वोड 11 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 11 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुसाल्याक वेता आसतना जेजू सामारियेचे आनी गालिलियेचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू, गुरुजी, आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत पोत्तून आयलो. आनी जेजूच्या पांयाशी सरपटून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळयोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितोळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी वाचता की जेजू 10 दादल्यांक बरें करता. आनी हे दादले जे जेजू बरें करता तांकां कितें जाल्लें? तांकां कोड फुटलेली. इंग्लिशीन म्हणटा तांकां लेप्रोसी जाल्ली, कोड फुटलेली. आनी भाव भयणीनो, ह्या 10 कोड फुटलेल्या दादल्या मदें फकत एकूच सामाराकाराचो मनीस आसलो. बाकी जुदेव आसले. म्हणजे 9 जुदेव आसले आनी फकत एक सामारेकार आसलो. आनी जेन्ना ह्या लोकांक कोड फुटलेली, तांकां लोकां मदें जिवंक जायनासलें, तांकां पयस रावचें पडटालें. पूण जेन्ना ते आयकतात की जेजू त्या वाटेर वेतात, ते व्हडल्या ताळ्यान बोव मारतात, म्हणटात, जेजू, गुरुजी, आमची काकूट कोर. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें करता? तांच्या भावार्थाक लागून, कित्याक तांकां बरें करपाक जेजू काकूट दिसली. जेजू मनशांचो मोग करतालो. त्या 10 दादल्या मदें एक सामारेकार आसलो जाल्यार जेजू फकत त्या 9 जुदेयांक आनी एक सामारेकारांक बरो करचो नासलो अशें ना. तो सगळ्यांक बरें करता. आनी जेन्ना तो तांकां सांगता, वसात म्हणटा आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना मनशाक त्या वेळार कोड फुटलेली आसली, तांकां हें दुयेंस आसलें, तांकां पयस रावचें पडटालें. आनी जेन्ना तांचें कोड जें फुटलेलें तें बरें जातकूच तांकां आतां याज्ञिका कडेन वचून दाखोवचें पडटालें. आनी जेन्ना याज्ञीक म्हणटालो, आतां तुमी बरे आहात, तुमच्यान आतां वचोंक घरा वचोंक जाता, तुमच्यान मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे जें योद दिवंक जाय तें दिना उपरांत ताच्यान घरा वचोंक जातालें, मनशां बरोबर रावपाक जातालें. पूण आतां जेन्ना जेजू तांकां बरें करता, सगळ्यांक 10 बरें करता, तो म्हणटा, वसात आनी याज्ञिकांक दाखयात. आतां याज्ञीक तुमकां घरा धाडटलो. कित्याक जेन्ना ते बरे जाताले तेन्ना याज्ञीक तांकां ती सुटका दितालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तांची पेकोणी जाता, सगळे घरा येतात आनी ते पळयतात की बरे जाल्यात म्हणून. फकत हो एक जो सामारेकाराचो आसलो, जो जुदेवांच्या करारा प्रमाणे जो देवान करार केल्लो, जुदेवां बरें ते जुदेव आसले ते घरा आपल्या येतात, ते याज्ञिका कडेन येतात. पूण हो सामारेकारचो मनीस पोत्तून येता जेजू कडेन, सरपट पडटा जेजू कडेन, आनी जेजूक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू ताका कितें म्हणटा? तो म्हणटा, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमचे भाशेन हें उतर आयकता, उठ वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला, खरें म्हणल्यार जेजून ताका बरो केल्लो. ताच्या भावार्था वरवीं जेजून ताका पेकोणी दिल्ली. आतां ताच्या कुडीर कोड फुटलेली ती सगळी पयस जाल्ली आनी ताका पेकोणी मेळ्ळी. जेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच तूं आतां आनी याज्ञिकांक दाखय. पूण जेन्ना तो पोत्तून येता आनी जेजूक आर्गां दिता, आपली घोवायकी दिता की जेजून ताका बरो केला, तेन्ना भाव भयणीनो, ताणें घोवायकी दिल्या म्हणून जेजू ताका आतां म्हणटा,
तुका फकत हांवें तुज्या भावार्था वरवीं तुका हांवें बरो करूंक ना, पूण तुज्या आख्ख्या जिवितान तुज्या दुडवांनी, तुज्या संबंधांनी, तुज्या काजारा जिवितान, तुज्या कामान सगल्या कडेन आतां हांव तुका बेसांवनी बोलतां. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर आयकता, जेजून त्या मनशाक म्हणलें उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला, कितले फाटी आमच्या जिवितान भावार्था वरवीं आमकां सगळें बरें मेळटा. आमकां पेकोवणी मेळटा, आमकां एक सर्वीस मेळटा, आमकां दूड मेळटा, आमकां आमच्या कामांनी आमकां एके भाशेन बरें बरें आमचें बरें जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरून आमकां हें सगळें बरें जाता, आमी आमची गोवायकी दिता काय? आमी सभे माजार येवन सगल्यांक सांगता, कितले प्रेयर ग्रूप आसता, कितले मिनिस्ट्री आसता, कितले इगोर्जेन थंयसर गोवायकी दिवपाक आमकां एक एक चान्स मेळटा. पूण आमी खरेपणी आमची गोवायकी दिता काय? आमकां कितें मेळ्ळें? आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आमचे मागणे करून आमी घरा बसता. पूण आमी कोणाक आमी देवाक दिनवासिना, आमी दुसऱ्यांक सांगिना कितें आमच्या जिवितान घडलां तें. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान कितें बरें घडटा, आमी सभे माजर आमची गोवायकी दिता. आतां जो कोण आयकता ती आतां देवाच्या राज्यान येतात. तांकां आतां तांचो भावार्थ वाडटा, तांकां आतां सगळें बरें जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या देवाक महिमा आनी वाखाण दिता. आनी आमी जेन्ना हें कोत्ता, आमच्या जिवितान जें आमकां मेळना तितलेंच न्हय, पूण आजून सुबेज देव दिता, सगळे वाटेनी आमकां बेसावनी बोधता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान पळोवया, देवान आमच्या जिवितान बरें केलां जाल्यार आमी सभे माजार वचून आमची गोवायकी दिवया. आमी कोणाक आपोवन, मिनिस्ट्रींक आपोवन, पाद्रीक आपोवन, कोणा प्रे ग्रुपाक आपोवन थंयसर आमची गोवायकी दिवपाक आमी तांकां सांगुया. आनी जेन्ना आमी गोवायकी दिता, सभे माजार आमी सगल्यांक सांगुया कशे भशेन देवान आमच्या जिवितान बरें केलां. आतां आमी सगल्यांक आमी सगल्या वजेर देवाक महिमा वाखाणणी दितले आमकां फायदो जातलो. आनी तो लोक आतां देवाच्या राज्यान भितर सरून ते आतां एकदम घट जातले आपल्या भावार्थान. हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.